पावसात बहुतेक सरकारी उपक्रम आणि कामां थणेल्यात, पण कांय आमदार थंड बसोंक नात। आपापल्या वाठारांतल्यात कामांचे दोंगर उसपुवपाक लागल्यात। कृषी मंत्री रवी नायकान अर्दकुटी उरलेली कामां जाग्यार घालपा खातीर पेंगट बांदला। कुर्टी आणि हेर पंचायतींतली कामां जाग्यार घालपाच्या हेतान शुक्रारा साबार अधिकाऱ्या बरोबर तेणें बसका घेतली। आता पावस आयलो म्हणजे डिझास्टर खंय जावं शकता, खंय झाडां पडूं शकता, ती झाडां कट करपाची, बाकीचे क्लिननेस करपाचे, सगळे क्लीन करपाची आणि नाला बिला साफ करपाची सगळी मिटींग सगळं ऑफिसार। त्याच बरोबर रस्ते खंय रस्ते उरल्या ते रस्ते करपाक नवीन एस्टिमेट करपाक वेगवेगळे रस्ते करपाक आणि त्याच बरोबर न्यू एस्टिमेट करपाचे ते घेतले सगळे। मागीर हे नॅशनल हे रॉ एस्टेट रोड हे सगळे ते घेतले आमी आणि तांची उरल्या जाल्यार तेवूय आमकां ल्हान म्हणून दिली सरकारा कडेन। आनी त्याच बरोबर लायटीची कितें आसा काम लायटीची लायटीची आतां सेवरेज आसा लायट ना तेवूय लायटीची डिस्कस जालें आनी तेणी फायल मूव करपाक सांगलें आनी सेवरेज हें आसा तें आसा सेवरेज कॉर्पोरेशन सगळे ह्या सेवरेज प्लांट थंय ते हें करपाचें अशें प्रत्येक रस्ते जे आसा ते आनीक मेन बाकीचे PWD लोकल PWD रस्ते आतां सपनाबार ते एक रस्तो झाला तो रस्तो कट करात कोण घाला तरी पण ते उदक एक कडेन उरता ती घाण सगळी बिल्डिंगाची तेवूय आमी आमच्या ऑफिसार सांगला की बिल्डिंगेची कोणाची हेल्थ हें आसा घाण रस्त्यार सुट्टा ती तिच्यान वचून पळोवपा जाता, इन्स्पेक्शन करपा जाता आनी तिच्यान तेका वॉटर कनेक्शन लायट कट करपा तिका पावर आसा म्हणजे हें तिका सांगलें आसा।